नोव्हेंबर महिन्यात राज्य सरकारान अर्थसंकल्पातल्या 54% निधींचो वापर केला आणि मार्च मेरेन हो वापर 95% मेरेन पावतलो। आता मेरेन 12 मायनिंग ब्लॉकांचो लिलाव जाला, तातूंतले 5 ब्लॉक सुरू जाल्यात आणि 4 ब्लॉक बेगीन सुरू जातले अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान वरिष्ठ अधिकाऱ्यांक वांगडा घेतिल्ले बसके उपरांत सांगले। केंद्र सरकारच्या खासा सहायता निधीतल्यान राज्यात सुरू आशिल्ल्या 512.91 कोटी रुपयांच्या वेगवेगळ्या प्रकल्पांच्या स्थितीचो बसकेत नियाळ घेतलो। मुळावी बांदावळ आणि आर्थीक उदरगतीक चालना दिवपी प्रकल्प बेगीन पुराय करपाक सरकार बांदील आसा अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान सांगलें। शिमला युनिटी मॉल प्रकल्पाच्या बांधकामाक सध्या स्थगिती मेळ्ळ्या। फुडले सुनावणे मेरेन सध्याची स्थिती तिगोवन दवरपाचो आदेश सत्र न्यायालयान दिला। ह्या प्रकरणाची फुडली सुनावणी 8 जानेवारीक जातली अशें कळटा। फाटले कितलेशेच दीस जाले गोंय पर्यटन उदरगत महामंडळाच्या युनिटी मॉल प्रकल्पाक चिमलकारांनी विरोध कायम दवरला। ह्या प्रकल्पार चिमलकारांनी उपोशण लेगीत केल्लें। गोंयची फामाद श्री बोडगेश्वर देवाच्या जात्रेक शुक्रार सावन सुरवात जाल्या। हजारांनी भाविकांनी देव बोडगेश्वराचो आशीर्वाद घेवपाक मोठ्या संख्येन गर्दी केल्ली। मडगांवां सुन्नी जमा मशिदीच्या कार्यरत आशिल्ल्या समिती वयल्यान वाद सुरू आसा। ह्या मशिदीच्या कांय वांगड्यांनी राजकारणाच्या आदाराचेर बेकायदेशीर समिती स्थापन केल्या असो आरोप सुन्नी जमा मशिदीचो वांगडी कादर शाह हांणी केल्या।
हस्तोड्या जेरी बारा लागसार जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातात 45 वर्साच्या दुचाकी चालकाक जाग्यारूच मरण आयलें. लक्ष्मीकांत शेटकर अशें मरण आयिल्ल्या दुचाकी चालकाचें नांव तशेंच ह्या अपघातात स्मृती शेटकर ह्या 38 वर्साच्या बायलेक गंभीर दुखापत जाल्या. वशीन दुचाकीक नेटाचो धक्को दिल्ल्यान अपघात जाल्ल्याचें कळटा. कोलवा पुलिशेन बस चालकाक ताब्यात घेतला. तिसऱ्या जिल्ह्यात दारबांदोडे, केपें, सांगे आणि काणकोण वाठारांचो आस्पाव आसा. ह्या जिल्ह्याक लागून ह्या म्हालांतल्या गांवगिऱ्या वाठारांतल्या लोकांक मजत जातली. मडगांव वचपाक पयस पडटाले, ताका लागून सगळीं सरकारी कामां आडखून पडटालीं. काणकोण ते केपें आणि दारबांदोडे ते केपें बेगीनूच रस्त्याची जोडणी जातली. तशेंच कोर्टांतल्यो केशी लेगीत हाताळपाक सोंपें जातलें अशें भाजपाच्या फुडाऱ्यांनी सांगलें. विरोधकांनी फक्त विरोध करचो न्हय, तांकां जाय जाल्यार सुचोवण्यो दिवच्यो अशें भाजप प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक हांणी सांगलें. मनात जिद्द आणि आवड असल्यार मनीस आपली स्वप्न आपल्या हे पुराय करपाक शकता. मयणे बार्देशांतले विधी लोटलीकार हे एक उदाहरण. विधी लोटलीकार ह्या चलयेन 23 वर्सां पिरायेचेर कमर्शियल पायलट जावपाचें आपल्या ल्हानपणाचें स्वप्न पुराय केलां. रुमणावळ पंचायत कार्यालयाच्या इमारतीचो छप्पराचो भाग शुक्रारा कोसळ्ळो. सुदैवाने घडणुकेत कोणाकूच दुखापत जावंक ना. मात छप्पराचे भाग कोसळपाक लागिल्ल्यान कामानिमतान पंचायत कार्यालयात येवपी लोकांच्या जिवाक दुखो निर्माण जाला. छप्पराचो भाग कोणाचेरूय कोसळिल्लो जाल्यार व्हड अनर्थ जातलो आशिल्लो अशें आदलो सरपंच आनी सध्याचो पंच वांगडी विनायक वळवयकार सांगता. पोर्तुगीज पासपोर्ट आणि हेर पासपोर्ट आशिल्ल्या लोकांची वळेरी प्राप्त जाल्या आणि तांची नांवां ह्या वळेरेंत मेळ्ळ्या अशी माहिती पासपोर्ट कार्यालय, गृह खातें आणि FRRO हांणी दिल्या अशें मुख्य वेंचणूक अधिकारी संजय गोयल हांणी सांगलें. फुडल्या 2 दिसां भितर पोर्तुगीज आणि हेर पासपोर्ट धारकांची नांवां मतदार वळेरेंत आसा वा ना हांची पडताळणी करून संबंधितांक नोटीस जारी करतले. तशेंच ज्या लोकांनी एन्युमरेशन फॉर्म भरूंक ना तांकां नोटीस दिवचें ना अशें मुख्य वेंचणूक अधिकारी संजय गोयलान स्पश्ट केलां.
काणकोण म्हालांतल्या एका उच्च माध्यमिक विद्यालयाच्या स्कूल बसची घुसो पेटपाची घडणूक घडली। उजो लागिल्ल्यान बशीचो लासून गोबर जाला। उजो पालोवपी दळान घडणूक थळार धांव मारून उजो नियंत्रणात हाडलो। सुदैवान ह्या घडणुकेत कोणाकूच दुखापत जावंक ना। उजो कसो लागलो ते कारण मात स्पष्ट जावपाक पावलें ना। मडगावच्या जिल्लोधिकारी कार्यालयात आधार कार्ड अपडेट करपाक आयिल्ल्या लोकांक वरांची वरां उबे रावचे पडिल्ल्यान बोवाळ जालो। फाटले कितलेशेच दिसासावन हो प्रश्न उपराशिल्ल्यान थळाव्यांनी तिडक उक्तायली। हे विशीं संबंदीत अधिकाऱ्याक जाप विचारली जाल्यार सिस्टमान एरर आसा अशें सांगता। देखून संबंदितांनी ह्या प्रकाराचेर लक्ष दिवन हो प्रश्न बेगोबेग सुटावो करचो अशी मागणी थळावे करीत आसा। कळंगूट पोरबवाडो वाठारांत एका बंगल्यांत काम करपी कॅरटेकर श्रीपाद देपनाथ हाचो खून करपाच्या प्रकरणात अटक केल्ल्या कमल अधिकारी ह्या दुबाविताक पुलीस बंदखणीची ख्यास्त सुनायल्या। श्रीपाद आनी ताचो सहकारी कमल ह्या दोगांय मदीं जेवणा वेळार वाद जावन उपरांत तांच्यांनी एकामेकाचेर हल्लो केल्लो। श्रीपाद हाचेर धारदार शस्त्रान हल्लो केल्ल्यान ताका गंभीर दुखापत जावन मरण आयिल्ल्याचें कळटा। जम्मू काश्मीरात सध्या तापमान बरच देविल्ल्याचे चित्र स्पष्ट पळोवपाक मेळटा। भारतीय हवामान खात्यान उक्तायल्ल्या अदमासा प्रमाण फुडल्या 48 वरां भितर ढगाळ आनी दमट वातावरण आसतलें। श्रीनगरात उण्यांत उणो तापमान 1 डिग्री सेल्सियस नोंद जाल्लो जाल्यार गुलमर्गात -7 डिग्री आनी पहलगामात 6.2 डिग्री सेल्सियस तापमानाची नोंद जाल्ली। हवामान खात्यान जानेवारी 2 ते जानेवारी 5 मजगतीं सुक्या हवामानाची शक्यताय उक्तायल्ली आसा। भारतीय वंशाचे जोहराब ममदानी न्यूयॉर्क शाराचे पहिले मुसलमान महापौर जाल्यात। ताणें कुराणाचेर हात दवरून पदाचो सोपूत घेतलो। आता मेरेन न्यूयॉर्क शाराचे चडशे मेयर बायबलाचेर हात दवरून सोपूत घेतात, पूण संविधानात सोपूत घेवपा खातीर खंयच्याच धार्मीक पुस्तकाचो वापर करचो पडना।
केंद्र सरकारान दुखणे आणि तपासा खातीर वापरपी निमेसुलाइड वखदांविशीं व्हड निर्णय घेतला। 100 मिलीग्राम परस चड डोस आशिल्ल्या निमेसुलाइडाच्या सगळ्या ओरल वखदांचे उत्पादन आणि विक्रेची रोखडीच बंदी घाल्या। भलायकी मंत्रालयाच्या म्हणण्याप्रमाणे निमेसुलाइड हे नॉन स्टिरॉइड अँटी इन्फ्लेमेटरी वखद, ताका लागून दुखणे सोंपता, पूण ताच्या चड प्रमाणात यकृताचेर लुकसाण जावपाचो धोको आसता। ही बंदी फक्त चड प्रमाणात म्हळ्यार 100 मिलीग्राम आशिल्ल्या निमेसुलाइडाक लागू जातली, जाल्यार उण्या प्रमाणातली वखदां उपलब्ध उरतली। निमेसुलाइड ब्रँड विकपी वखदां कंपनीक आतां चड प्रमाणात वखदां तयार करप बंद करचे पडटले। पयलींच बाजारात आशिल्ली वखदां परतून मागोवची पडटली अशें कळटा। दिल्लीच्या क्रायम ब्रांचान केल्ल्या एका म्हत्वाच्या कारवायेत सरकारी अधिकारी आशिल्ल्याचे सांगून बँकेची फसवणूक करपी तिगा दुबावितांक अटक केल्ली आसा। बँकेत वचून लोन घेवपा खातीर ह्या दुबावितांनी फटीची कागदपत्रां आयडी कार्डांचो उपेग केल्ल्याचे उक्ताडार आयला। साबार बँकांनी वचून लोन घेवन फसवणूक केल्ल्यान सध्या तिगांकूय ताब्यात घेवन कारवाय करप सुरू आसा। राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणान नो यो व्हेकल कार्डां नव्या गाडयांक खातीर बंद करपाचो म्हत्वाचो निर्णय घेतला। भौशीक सोयी वाडोवपा खातीर आनी हायवे वेल्यान प्रवास करप्यांक त्रास पयस करपा खातीर हे पावल उबारला अशें रस्तो येरादारी आनी महामार्ग मंत्रालयान सांगलां। फक्त जर खंयच्याच गाडये आड कागाळी नोंद आशिल्ल्यो जाल्यारूच अशा केशींनी केवायबी करचेची आसतली, मात कसलीच कागाळ नाशिल्ल्या गाडयेच्या फास्टॅगा खातीर केवायची गरज आसची ना अशें कळीत केल्लें आसा। पेट्रोलियम मंत्रालयान कळीत केल्ल्या प्रमाणे एलपीजी गॅसाच्या दरात कसलोच बदल जावचो ना अशें सांगलां। कांय मिडिया चॅनलां वरवीं एलपीजी गॅसाचे दर 111 रुपयांनी वाडिल्ल्याची अफवा पसरिल्ली, देखून ह्या संदर्भात ही कळवणी दिवन मंत्रालयान लोकांक नव्या वर्साच्या सुरवेकूच थाकाय दिल्या। कॅनडाच्या व्हँकुव्हरच्यान दिल्लीक वचपी एअर इंडिया विमानाच्या पायलटाक विमानांतल्यान देंवयलो। पायलटाचेर सोरोप येवपाचो आरोप आशिल्लो। ही घडणूक 23 डिसेंबराक घडिल्ली खंय तेन्ना एअर इंडिया विमान AI 186 उड्डाण जावपाचें आशिल्लें। त्या वेळार व्हँकुव्हर विमानतळार एका कर्मचाऱ्यान पायलटाक सोरोप येतना पळयलो। उपरांत कर्मचाऱ्यान अधिकाऱ्यांक कागाळ केली। पायलटा कडेन चवकशी करपाक कॅनडाचे अधिकारी पावले तेन्ना तांकां सोऱ्याचो वास आयलो। उपरांत पायलटाची ब्रेथ एनालायझर चांचणी दिली, जातूंत तो पेशीत हारलो। RCMP आणि ट्रान्सपोर्ट कॅनडा सिव्हिल एव्हिएशन वतीन अंमलबजावणीची कारवाय करपाक शकता अशें कॅनेडियन एव्हिएशन ऑथॉरिटीन सांगलें। विभागान भारतीय एअरलायन कंपनी गरजेची पावलां उबारपाक आनी 26 जानेवारी मेरेन चवकशेचे निष्कर्ष आनी कारवायेची म्हायती दिवपाक सांगल्या।
भारतात सर्वायकल कॅन्सराचे सगळ्यात चड दुयेंती सापडटात. नवे दुयेंती सापडपाचे प्रमाण जरी उणें जाल्लें असलें तरी लेगीत ह्या कॅन्सराची नेमकी लक्षणां कितें आसात ती जाणून घेवप सक्तीचें. सर्वायकल कॅन्सर म्हळ्यार गर्भाशयाच्या तोंडात जावपी कॅन्सर. ह्या कॅन्सरा बाबतींतले म्हत्वाचे अशें लक्षण म्हळ्यार खंयच्याच एका बायल मनशेक जर हो कॅन्सर जाल्लो आसा तर तिची म्हयन्याची पाळी जावन गेली तरी लेगीत तिका ब्लिडींग चालूच उरूं. अशा वेळार रोखडेच दोतोरांचो सल्लो घेवन ताकतिकेन उपचार घेतल्यार परिस्थिती सुदरूं येता. तशेंच जर फाटीच्या कण्याची दूख वाडपाक लागली आसत तर अशा लक्षणांचेर दुर्लक्ष करू नका असो दोतोरांचो सल्लो आसा. एका संशोधनांतल्यान आतां सोरो पिवप्यां खातीर वायट बातमी. सोरो पिवप्यांकूय आतां कॅन्सर सारख्या भयानक दुयेंसांक तोंड दिवपाची शक्यताय न्हयकार वयना. जो सोऱ्याचें सेवन करता जो मागीर ती बियर आसूं वा हेर सोऱ्याचें पेय पियेतात तांच्यात कॅन्सराचो धोको वाडूं येता अशें दिसून आयलां. तेन्ना कसलीय बरी वायट संवय मनीस आपल्या जिणेंत लावन घेता आसतना ताचे आपले भलायकेचेर परिणाम जावचो ना हाची खबरदारी घेवप सक्तीची आसा. जांकां मायग्रेनाचो त्रास जाता तांकां शिंयाळ्यांत आनीकूय तकली दुखपाचो त्रास जाता. ह्या सगळ्या तापमानाक जापसालदार थाराव येता. शरिराक पूरक अशें उदक पिवपाकूय तितलेंच प्राधान्य दिवपाक जाय जाका लागून मायग्रेनाचो त्रास कमी जावपाक मजत जाता. देखून मायग्रेनाच्या दुयेंतींनी हवामानात जावपी बदलांत आपली कुयदाद घेवप गरजेची आसा. स्ट्रोकाक लागून मरण येवप्यां मदीं जाणट्यांचो आस्पाव चड आसतालो पूण आतां परिस्थिती बदल्ल्या. आतां देशभरात स्ट्रोकाक लागून तरणाट्यां मदीं मरण येवप्यांच्या आंकड्यांत वाड जावपाक लागल्या. कामाच्या व्यापाक लागून भलायके कडेन आडनदर जावपाक लागिल्ल्यान अशा पद्दतीन ल्हान पिरायेचेरूच कॅन्सर सारखे रोग तशेंच आतां स्ट्रोक येवपाचे चान्सीस चड आशिल्ल्याचें दिसून आयलां. तेन्ना भलायकेची कुयदाद घेवन निरोगी रावपाचेर तरणाट्यांनी भर दिवपाची गरज दोतोरांनी उक्तायल्या. शिंयाळे दिसांक सुरवात जाल्ली आसतना आतां काळजाचे आताक किंवा हार्ट फेलियर दुयेंतींनी वाड जावपाची शक्यताय आशिल्ल्याचें संशोधनांतल्यान उक्ताडार येयलां. तशेंच जांकां फुफ्फुसाचें दुयेंस आसा तांणी लेगीत दिसाचेच भायर पडचें किंवा हवेत प्रदुशणाचो लेवल उणो आसतना घरांतल्यान भायर पडचो असो सल्लो दोतोर दिवपाक लागल्या. मजगतीं दोतोरांनी व्यायाम करपाकूय प्राधान्य दिवचें आनी वेळचे वेळार जतनाय घेवची असोय सल्लो दिल्लो आसा.